नमस्कार कोंकणी बांधवांक अशोक कुंदापूर हांव नमस्कार करता हांव उडपी महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेजांतूं प्रोफेसर जावन निवृत्त जालां जाल्यार कामार आशिल्ले तावळ सुद्दां तावळी आनी आज सुद्दां हांव परिसरा ताजे विशयांत मस्त काम करता NGOs तांचो हात मेळोवन परिसर वाचोवच्याक मस्त काम करता परिसर म्हळ्यार कुडले मस्त जाणां हें आमकां सांगिल्लें न्हय म्हूण सांगून हे व्हिडिओ कैद करून पळयतात तुमी तशें करनाका ती कित्याक की म्हणपाक शका परिसराचे एक भाग आमी परिसर ना जाल्यार आमी नात तें सगळ्यांनी लेख हें एक चित्र दाखयता तुमकां ताजे भितर तुमकां कळटलें परिसर कितलें इम्पॉर्टंट म्हणून हे सगळे जिवी सुमार 1.3 मिलियन जिवी विविध प्रभेद आसा ती म्हूण सांगून विज्ञानीन सांगल्या हे सगळे जिवीन आशिल्ली मिती आमकां वाचून व्हरूंक साध्य आसा कित्याक की म्हणपाक शका आमकां जाय जाल्लें प्रमुख जावन 35 एलिमेंट्स आमकां अगत्य आसा हे 35 एलिमेंट्स डायरेक्ट न्हय ताजे अनेक कॉम्पाउंड्स आतां सोडियम तुमी आयकल्या तशीच क्लोरीन तुमी आयकल्या दोनी पॉयझनस जाल्यार तें ओटू मेळटा वळी आमकां अगत्य आशिल्लें आमकां भारी रुचकर जावन आसचें एक लवण उत्पत्ती जाता तशीच आमकां थोडे प्रमाणांत मस्त थोडे प्रमाणांत जाय जाल्ले मायक्रोन्युट्रियंट्स म्हणटा ती आयोडीन जावं झिंक हें आमकां अगत्य आसा जाल्यार मस्त उण प्रमाणार जाल्यार तें आमकां अगत्य आसा आयोडीन ना जाल्यार थायरॉयड स्वेल जाता तशीच झिंक ना जाल्यार सुद्दां आमगेली इम्युनिटी डावन जाता आतां तुमी आयकून आसा पुरो कोरोना जाता वळी झिंक टॅबलेट घ्या म्हणटा ती केल्या म्हळ्यार ताजे मिती आमगेले इम्युनिटी इम्प्रूव जाता तशी परिसरा आनी कल्ल्याक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हे सगळे जिवी कल्ल्या आमी पळयता ती कल आमगेले हे मूल धातू आनी ताजे कॉम्पाउंड्स आसा ती ते रिसायकल करूंक ती हेल्प करता ती हें रिसायकल ना जाल्यार एकदमाक सगळें बंद जाता आनी मुखावेल जनांगाक कसलें मेळना त्या ती परिसर मस्त इम्पॉर्टंट आनी तातूंत जीव प्रत्येक जीव वैविध्यकल आसा ती सगळी इम्पॉर्टंट आसात जाल्यार आमी कल करता आसत म्हळ्यार ह्या परिसराक अनेक रितीन आमी परिसर नाश करता आसत एकदम रूख आनी कांडून रान सगळें आमी कांडून आमी थंय सिटीज बांदता आसा ती ताजे मिती परिसराक मस्त हानी जाता आसा हें आमगेल्या देशांत मात्र न्हय विविध मस्त कडेन जाता आसा कितकी लक्ष रूख अमेझॉन फॉरेस्टांत काडटा आसा ती अमेझॉन फॉरेस्टांत थोडे वर्सांनी एक रूख सुद्दां आसना तशें म्हणून विज्ञान सांगता आसा ती त्या नमुन्यार आमी परिसरांत कलकलें नॅचरल आसा तें सगळें आमी वायट करता आसा ती जाल्यार आमकां ऑक्सिजन मेळचेंच उण जातलें ताजे मिती मस्त जाणांक उपत्र जाता ऑक्सिजनाचे उपयोग तुमकां आतां गोतूच आसा ह्या कोवीड प्रसंगांत पॅन्डमिकांत ऑक्सिजन नाशी मस्त जाण मेली एक सान काण सांगता हाजे बद्दल की म्हळ्यार एकलो फॉरेनांत एकलो सुमारारी मानतारो ताका कोवीड जावन हॉस्पिटलान मेळटा ताका ऑक्सिजन दिवंक जाता ताजे नंतर तो हुशार जाता डॉक्टर ताका बिल दाखयता ऑक्सिजनाचें कितलें बिल म्हूण सांगल्यार 5,000 युरो तितलें ऑक्सिजन ताका दिवन आसता ती तें पळोवन तो मानतारो रोड सूर करता खंय हे देवा कसलें हें ऑक्सिजना मोल इतलें म्हूण सांगून तो डॉक्टर म्हणटा खंय तूं कांय बेजार नाका आमी जालें तितलें तुका सहाय करूं पळयता ती तो मानतार म्हणटा खंय नाका हांव दुड्ड कितलें बांदका ताजे बद्दल म्हाका बेजार ना जाल्यार 3 दिवसांत हांव म्हाका दिल्लें ऑक्सिजना मोल $5,000 म्हळ्यार जिवमानांत हांव कितलें ऑक्सिजन फ्री म्हाका मेळ्ळ्या ताजी वॅल्यू कितलें म्हूण म्हाका सांगूं जातलें देवान दिल्लें ऑक्सिजन हें आमी समज यूज करतना ती म्हणून ताका बारी बेजार जाता तसली एक परिस्थिती आमची येवची आसा आनी मुखार भविश्या आमगेल्या चेडवांनी जावं आमगेल्या नातरांनी ऑक्सिजन सिलिंडर बांदून घेवन वचकात कितकी भोंवका कितकी त्या नमुन्या परिस्थिती येवची आसा तितलें दूर वच अशें ना म्हणून मस्त
विज्ञानी सांगता आसता प्रपंचाचे सुमार 12,000 चड विज्ञानींनी आमकां एक कॉशन दिल्या आमी आमगेले रिती रिवाज परिसराक काळजी घेवचे रीत रिवाज आमी समपालन करी जाल्यार आनी थोड्या वर्सांनी हेची मनुष्य जाती मात्र न्हय अनेक रित्या अनेक विविध जीव सुद्दां नाश जाता ती म्हणून सांगिल्लो तसल्यार एकल कोरयद परिसर वाचूनच्याक आतां आमी पळयता आसता एक वज्रा गणी तें कोरूंक म्हूण सांगून सुमार 20-30 लक्ष रूख खाणता आसत काय तितलें केल्या काणका तितलो व्हड जाग्यार वज्र मेळचें आसा खंय एक सान जाग्यार मेळचें आसा तें वचूंक आनी येवच्या वाट मात्र करून घेतलो पुरो नुस्तें केल्याक सगळे रूख खाणका अशी मस्त आमी रूख वाडया ती रूख तुमी हें करा ती म्हणून मस्त लेक्चर्सांत आमी सांगता आसतात अशी एक लेक्चरांत हांव सांगतना एकलो चलो उठोन म्हणालो सर आनी मुखारी हांव म्हगेल्या बर्थडेक प्रति बर्थडेक एक झाड घालता म्हणून तें मस्त उणें जालें तेके तान प्रयत्न कोरनासो पुरो म्हणून हांव लेखतां तशी मस्त जाण म्हगेले विद्यार्थी सुद्दां घमटे काम करता आसता रूख नाटचें रूख सेव करचें आतां आमी पळोवन आसा पुरो हिमालया रिजनांत सुंदरलाल बहुगुणा ती ना त्या अर्थांत गेल्लीं जाल्यार तांणी मस्त काम केलें अप्पिको चळवळी तांणीच केलेलें तशें जावन हिमालया प्रांतांत सुमार कडेन रूख आत तुमी पळोवचें जाल्यार तें सुंदरलाल बहुगुणा गेले अप्पिको चळवळी मिती तशीच कर्नाटकांत सुद्दां आमी पळयता आसता पांडुरंग हेगडे तांणी सुद्दां हांगा चिपको म्हणून अप्पिको चळवळी म्हूण केलें नॉर्थ कर्नाटकांत मस्त रूख तांणी वांचयल्या तशें प्रत्येक कडेन आमी करूं वांट जाता ती उदाहरणाक हांव सर्वीस आसतनाची थोडे रिस्क घेवन म्हळ्यार हांव काम सोडून कॉलेजा वर्सांत हांव भायर वचूना जाल्यार तेका हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा वटून हात मेळोवन 2000 चड झाड रूख आमी उडपींत घाले आज थोडे रस्त्यार आमी भर वतात थोडे रस्त्यार वतना घमटें सावट आसता तें आमी नाट्टील रुखाचेंची तशीच थोडे झाड फुलता ती भारी घमटे फुल्ले येता ती एक चित्रान तुमकां दाखयता आसा हें आमीची नाट्टील हांव नाट्टील म्हणना आमगेलो ग्रूप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी आमगेले NSS वर्कर्स तांणी सगळे मेळून नाट्टील हे रूख जाल्यार रस्तो करतना रस्तो व्हड करतना सुमार 400-500 रूख म्युनिसिपालिटीन कातून घाले तें आमी केन्ना करूं जायना डेवलपमेंटा खातीर कातोरका जाता जाल्यार तितलेंच रूख आमी वाडयल्यार एक परिसरांत समतोल आसता एक बॅलन्स आसता गांवांत जावो अरण्यान जावो रूख ना जाल्यार आनी विशेश नमुन्याचे प्रॉब्लम आमकां जावचे आसा सम्मरांत म्हळ्यार वैशाखांत न्हंयेंत आनी उदक आसना आनी पावसाळींत मस्त उदक जावन मस्त प्रॉब्लम जावचे आसा हें सुलभ रितीन आमकां सांगचें जाल्यार आमगेले जोग जलपात तें पळयल्यार पूर जाता हें पळयात तशीच आनीकल कोरयेद परिसर वांचोवच्याक म्हणून तुमी नेमगो येदा मुख्य म्हळ्यार आतां जान चड जाता आशिल्ली गती परिसर नाश चड जाता आसा तशें जावन आमी पॉप्युलेशन लिमीट करूंक जाल तितले प्रयत्न करता सरकाराच्यान केलें आलोचन केलें आतां ह्या सरकाराच्यानी सांगल्या प्रत्येक फॅमिलीन 2 चेडूं मात्र आसता म्हणून 2 चेडूं एक फॅमिलीक 2 चेडूं आसल्यार केलें प्रॉब्लम जायना 0 पॉप्युलेशन ग्रोथ आसता एज इट इज आमगेल्या देशांत सुद्दां मस्त जान आसा ती तुमी आयकून आसा पुरो 1.3 बिलियन तितले लोक आमगेल्या देशांत आसा ती 1.3 बिलियन लोक आमगेल्या देशांत आसा ती तशीच थोडे वर्सां फुडें हांवें एक आर्टिकल बरयलें हांव तें आर्टिकल बरयतना 7 बिलियन एंड बुमींग म्हणून टायटल दिलें ताका जाल्यार 2-3 वर्सां भितर हांव वापस पळयतां 7.8 बिलियन जालें पॉप्युलेशन तशीच थोडे वर्सांनी भविष्या ह्या वर्सा अखेरेक 8 बिलियन जातलें
आनी एक 2-3 वर्सांनी 9 बिलियन जातलें तशें म्हणटा गेल्ला री आमकां राबूंक मस्त वांट आसा. आनी एक विशय म्हळ्यार आतां परिसर मालिन्य केलें जाता असो म्हळ्यार आमी फॉसील फ्युअल ते आमी मस्त उपयोग करता आसा ती मस्त लासता आसा ती उपयोग म्हळ्यार खाली एक कडेन तावन आनी एक कडेन व्हरचें न्हय मस्त फॉसील फ्युअल लासता आसा ती ताजे मदीं कार्बन डायऑक्सायड चड जाता आसा आनी ताजे मदीं ग्लोबल वॉर्मिंग आनी अनेक रिएक्शन्स आमी पळयता आसा ती. ग्लोबल वॉर्मिंगान हें जाता म्हूण तुमकां अनुभव जावन आसतलो. पावसाडीन पावस येना केन्ना केन्ना पावस येता पावसाडीन सुद्दां आयले जाल्यार एकदम चड पावस येता. मस्त कडेन लँडस्लायड जाल्या मस्त कडेन आतां लास्ट 1-2 वर्सां फुडें कुर्गांत एक व्हड बिल्डिंगाची निसोन पडटा अशें एक विडियो मस्त जाणांनी पेटयलो व्हायरल जालें तें तसलें सगळें जाता. केरळांत मस्त कडेन लँडस्लायड जावन मस्त घर गेलीं मस्त प्लांटेशन्स गेलीं अशें सगळें जाता ती हें सगळें कारण केलां म्हळ्यार ग्लोबल वॉर्मिंग एक वेवस्था केल्ली नाशिल्ली ह्या भुंयेंत तें सगळें अपसेट जाता असो तशें जावन आमी ह्या विशयांत मस्त जागृत करता. सो एनर्जी यूज आमी मस्त जागृत करता आनी मस्त गव्हर्मेंटाचें युरोपांत तें 2030 2040 भितरी आमी फॉसील फ्युअल यूज करचें ऑलमोस्ट उणी करता ती करना तीच म्हूण सांगून म्हणटा आसा ती झिरो एमिशन तांणी करूंक प्रयत्न करता आसा ती. आमगेल्या देशांत सुद्दां जाता आसा जाल्यार मस्त हगूर जाता आसा. थोडे सोलार फार्म्स जावं विंड फार्म्स घालचे तें सगळें गव्हर्मेंटाक काम जालां. इंडिविज्युअल आमगेले वैयक्तीक रितीन आमी कशी परिसर वाचोवच्याक करया म्हळ्यार एक रूख घालका आनी झाड जाल तितलो वाडोवंका आनी ह्या बद्दल जाल तितलो प्रयत्न करता. आनी एक विशय कलकी म्हळ्यार आमी ऑल्टरनेट फ्युअल कलकल करूं जाता. आतां सौरशक्ती उपयोग करून आमी मस्त सगळें काम करयात. आतां सौरशक्ती उपयोग करून मस्त कडेन कार चलयता आसा ती तशीच आनी केसान प्रमाणार करचें म्हूण जाल्यार मस्त घरां फोटोवोल्टीक पॅनल्स घालता आसा ती आनी तांगेल्या घराची सगळी इलेक्ट्रिसिटी ताजे मदीं उपयोग करून घेता आसा ती. तें सगळें चिके कॉस्टली आतां एक 40-50 हजार जावता जाके चड जाता कितकी घर इलेक्ट्रिफाय करूंक सोलार पॅनल्सांनी सान प्रमाणार करता जाल्यार 200-300 रुपया भितर तुमी एक सोलार कुकर उपयोग करयात. सोलार कुकर घरा कोण घेवेद आनी ताजे उपयोग तुमी कोण घेवेद. सगळ्यांनी म्हळ्यार 7.8 बिलियन तितलें न्हय जालें तेके ताजे अर्द तितले जाणांनी सोलार कुकर उपयोग करता जाल्यार केला री मस्त पोल्युशन उण जाता. हें सोलार कुकर कशें करयत खंय ताजी इन्फॉर्मेशन मेळटा म्हणून हांवें एक सान बूक बरयल्या ट्रिटायज ऑन सोलार कुकर्स म्हूण सांगून तुमी सगळ्यांनी तें घेवन वाचचें. जावं तुमगेलें नांव एक परमनंट जावंक म्हण जाल्यार तुमगेलें नांव घालून तें बूक लागीं स्कुलाक डोनेट करयात. तांणी तें पळोवन एक 200-300 रुपया भितर वा ताज्याक उणें मल्लांनी सोलार कुकर करयात आनी एक 1 मील एटलिस्ट एक जेवणां जाय आशिल्लीं कणकण जाय आमकां शीत दाळी तें सगळें आमी तांतूं शिजोवन घेवन जाल्यार तितले मट्टाक आमी कार्बन डायऑक्सायड एमिशन उण करयात. हें सगळें केल्यार भविश्या नेक्स्ट जनरेशनाक मुखावेल जनांगाक कांयपणीचे उपयोग जायत तांकां परिसर चांग आसत म्हूण सांगून हांव आलोचन करता. हें भाशण कोंकणीन आसा जाल्यार कोंकणी ज्ञान म्हाका तसो मस्त एंटरप्रायजींग आसा ती तुमी हें भाशण आयकल ती तुमी जालें तितलें हे विशय पब्लिसायज करूंक ट्राय करता. आतां मस्त सगळे नाका जाल्ले विशय सगळे पब्लिसायज जाता ती जाल्यार जाय जाल्ले विशय पब्लिसायज जायना हें तुमी अगत्य करता. हें भाशण करूंक अवकाश दिलेले सुरेश मल्ल्या हांकां विशेश धन्यवाद सांगता.
धन्यवाद सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यांक नमस्कार. तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यारी गुगलान तूं आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हूण टायप करयात, नातल्यार यूट्यूबान तूं आमगेल चॅनल म्हूण टायप केल्यारी अशी स्क्रीन दिसता. तांतूं सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यारी आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता. तुमगेल कला तुम्ही आमगेल चॅनलांत प्रस्तुत करका म्हूण जाल्यारी तुमगेल व्हिडिओज konkanivideos@gmail.com पेटयाय. धन्यवाद.